Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. नॅशनल गेम्स जो गोंयांत जावपाचे आसलेल्यो ऑक्टोबर 2020 आनी सगळे तयारीन आसलेले, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें तयार आसलेलें आनी 100% नॅशनल गेम जावपाच्या भितर तेजे भितरल्यान एक कोवीड आयलें, रोग आयलो गोंया भितर, डेटी डिक्लेअर करपाक मेळना म्हणून जेन्ना हें जातलें काबार हेजी वॅक्सीन भायर सरतलें हेजे भितरल्यान कितें तरी ट्रिटमेंट जातलो जाल्यार मागीर आमच्या नॅशनल गेमीची डेटी डिक्लेअर करता. तरी पासून आयोगाक आमी सांगला, आयोग आमी कळयला, आयोग म्हणटा सप्टेंबरान करूच म्हूण सांगता. पूण कशें जावूं शकता? आमकां समज जाल्यार इंडियन गव्हर्मेंटान आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान डायरेक्ट सेंट्रलांतल्यान समज सांगलें ह्या गव्हर्मेंटान की बाबा तुमी ऑर्गनायज करा, जाल्यार आमी रेडी आहात. आमी खंयच कमी नात. इतली रात दीस मेहनत करून ह्या कोविडा खातीर आमकां हें फुडें वचपाक फुडें कितलो टायम तो सांगपाक जायना. ऑक्टोबरान जावचें ना, आमी सांगूच शकना, डेट दिवूच शकना. कळ्ळें तुका? ही next assessment would be in the end of September 2020. तेन्ना कॉल घेतले कितें करपाचें अशीच मिटींग अशीच जातली. मिटींग जातली. आज फुल हाऊस मिटींग आशिल्ली. जितले NGOC मेंबर आसा तांची आज मिटींग जाली. फक्त श्रीपाद भाऊ पावले ना कित्याक तांकां अर्जंट दिल्ली काम आशिल्ल्या कारणान डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून तांकां थंय वचचें पडलें. पण बाकी सगळे मेंबर हजर आशिल्ले आनी आज मेजर डिसिजन जालां की जशे डेप्टी CMन तुमकां कळयल्लें आसा त्या प्रमाणे ऑक्टोबरान गेम्स घेवप सामकें डिफिकल्ट आसा आमचे खातीर न्ही तर कोवीड महारोगा खातीर. आनी सप्टेंबराच्या एंडाक रिव्यू मिटींग घेवन अशाच प्रकारची आज जशी जाली ती घेवन आमी फुडले कॉल घेतले. कोविडाचो स्प्रेड कमी जाला और जास्त जाता, स्टेबिलायज जाला हाचेर तो निर्णय निंबून आसतलो, अवलंबून आसतलो. म्हणजे सप्टेंबराचो निर्णय हांव सांगता. सध्या आयोगाक कळचना, राष्ट्र सरकाराक कळयतले, तांचो कितें तें मत घेवन ताजे नंतर आमी आयोगाक कळयतले. पण सद्याक तरी पोस्टपोन जाल्लें आसा आनी आमी गोल सेशन पूर्ण तेंको दिता कित्याक ही स्थिती तशी आसा. सो दॅट आतां तांच्यांनी जरी ऑक्टोबरान कळयला आसत जाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीक आमी लेटर धाडून कळयतले की फुडलें डिसिजन जें आसा तें आयोगा बरोबर तेंच्यांनी कम्युनिकेशन करचें आनी ताज्या उपरांत केन्ना तरी रिव्यू घेवचो की फुडल्या ऑक्टोबर जाल्या उपरांत रिव्यू घेवचो आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी डेट डिसायड करची. टील नाव आत्ताच आमी खंयच्याच डेटीचेर उलोवंक शकना कारण परत कोविडाची स्थिती देशांतली कितें आसतली ही आमकां खबर ना.